भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा दिलीप भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिलीप भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा दिलीप भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ह्या पंचायतींतल्यान आयज आमच्या राखणदाराक आमी श्रीफळ ठेवून हो प्रचार सुरू करता। आमी गेले 12 दीस आमच्या साळगांव पंचायत, रेश मागूस पंचायत, पिलेन पंचायत अश्यो पंचायती पिंजून काडल्यो आनी ज्या पद्दतीन साळगांव मतदारसंघाक भारतीय जनता पक्षाक जसो दीस वयता तशें मोठो प्रतिसाद मेळटा आनी ह्या प्रतिसाद ह्या लोकांक घेवन भोंवताना खूब उमेद दिसता की गेल्या 5 वर्सांच्या कालावधीन आमदार आनी हे हांगले प्रतिनिधित्व करतना ह्या स्टेटीचें प्रतिनिधित्व करतना हांवें जी कामां केली लोकां पर्यंत इन्फ्रास्ट्रक्चर पावयलो आनी तेजी पावती म्हणून आयज इतक्या मोठ्या प्रमाणान हांगा लोक जमलेले आसा आनी वयता त्या घरान कोण कितें तरी एखादी चॉकलेट किंवा गोड दिवन तुजो विजय हो निश्चित आहा, तुज्या बरोबर आमी आसा हे सांगपाचो प्रयत्न करता आनी तें पळोवन मन सारकें भारावन येता। कित्याक तर हांवें ह्या मतदारसंघान 4 ऑफिसांत येवन लोकां पर्यंत सरकारचे डिफरंट दरबारान जी सगळ्यो स्किमी आसा त्यो सगळ्यो स्किमी लोकां पर्यंत पावोवपाक हांवें म्हाज्या ऑफिसांतल्यान मदत केली, तेंच्या पर्यंत पावलो। तेज्या खातीर ही म्हाका दिसता प्रचंड लोकांची हांगा उपस्थिती लावन म्हाज्या वांगडा भोंवन ही पावती आसा आनी त्या खातीर हो मतदारसंघ आमी तिसऱ्यांदा हॅट्रिक करतले आनी मोठ्या मताधिक्यान कमीत कमी म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे आमी कमीत कमी 7 ते 7.5 हजाराची जी लीड आहा ही लीड काडटले, हितून मातूय दुबाव ना। या फुडें बीन जी डेव्हलपमेंटाची कामां जी आसा जी चालू केल्ली आसा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान ती ह्या फुडें अशीच नेटान चालू उरपाक जाय आनी ताका लागून परत एकदा गोंयान भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येवप हें खूब गरजेचें आसा।